अभिनव दत्ता नायक, गावठणवाडा पिवोड, माझे काका कृष्णनाथ नायक, संजय नायक म्हणजे भाव व्हडले, जो पुतण्या साईश नायक. आमच्या घरात आम्ही दर वर्षाप्रमाणे म्हणजे चवथीक जी माटोळी असता ती आम्ही माटोळी आमची खूप मोठ्या प्रमाणात बांधपाची आमची एक आता एक हेच जावन पडले, आमकां सवय कशी जावन पडल्या. तितूनच गोवा आमचे आर्ट अँड कल्चरचे हितून स्पर्धा भरता, तितून आम्ही भाग घेता. ह्या वर्सा आम्ही आमच्या माटोळे 332 सुमारे म्हळ्यार 300-350च्या आसपास आम्ही वेगवेगळे वनस्पती फळफळां आमच्या माटोळेक बांधलेली आसा. तितून खुबशे दुर्मीळ असे वनस्पती आसा, त्यो आमी स्वता आमचे कडेन आमी रोवन तयार केल्या किंवा सोदून हाडल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान. आमच्या माटोळेन आमी ह्या वर्सा संत गोरा कुमारची प्रतिकृती तयार केल्या. नंतर जी माटोळी आमी गोंयच्या तशेंच गोंयच्या बावंड्रीचेर म्हळ्यार चोर्ला घाट किंवा अनमोड घाट ह्या भागांतल्यान प्रत्यक्ष वचोन आमी थंयसरल्यान कलेक्ट करता. तशेंच गोंयच्या किनारपट्टी जो भाग आसा हरमल आपले शिरदोन ह्या भागांतल्यान सुद्दां आमी काही वनस्पती हाडल्या आनी आमच्या माटोळेक बांदलेल्यो आसा. कितले दीस लागले? श्रावण म्हयनो सुरू जालो म्हणटकीर आमची एक हे आसता, माटोळेची फळां खंय आसता ते निरीक्षण करपाची आमची एक सुरवात करता आमी. नंतर चवथीक 3 दीस आसा म्हणल्यार आमची ती जमवाजमव चालू आसता. आणि हेच्या पयलीं तुमी कसले हे केल्ले आसा? हेच्या पयलीं आमी 14तल्यान आमी गोवा आर्ट अँड कल्चरचे स्पर्धा भरयता, तितून आमी भाग घेता. हेच्या पयलीं सुद्दां आमी माटोळी बांदताले, पूण भाग आमी 2014तल्यानूच घेता. पयल्या खेप आमी झुंबर केलो, नंतर कलश केलो, नंतर भाताच्या कणसा पासून गणपती केलो, नंतर महादेव, बुद्धा, परत गणपती कणसा पासून केलो. आणि ह्या वर्सा आमी संत गोरा कुंभारची प्रतिकृती केली. सध्या आमी 7 खेप, ही आमची 7वी खेप आमी भाग घेता. तितले पयलीं आमकां 6 खेपांतले हितून 3 खेप आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो आसा आनी 3 खेप आमी उत्तेजनार्थ आशिल्ली. सो ओवरऑल आयडिया कोण सांगतले करपाची? तेची फिगर आशिल्ली. आमची घरांनी माटोळी बांदतात, पयलीं सुद्दां बांदता आमी माटोळी, पूण हे स्पर्धेक भाग घेता आसतना आमी जवळ जवळ 10 वर्सांनी आर्ट एंड कल्चराचो. आनी हे पर्यावरणातलो जो भाग आसा न्ही तो काही माटोळी जमयता आसतना जवळ जवळ 2 म्हयने तरी पयलीं ताचें निरीक्षण करचें पडटा, खंय खंय आसा कितें आसा तें पळोवपाक वचचें पडटा. आनी तें जमोवपाक एक जवळ जवळ 8 दिसां भितर हाडचें पडटा. आनी ते 8 दिसां भितर हाडल्या उपरांत काही आतां ह्या वर्साक पावस कमी पडलेल्यान पावता ते, आनी ते ताज्जे अशें उरना. पावस पडटा तर ताजें उरता. हो जो भाग आसा पर्यावरणांतलो तो औषधी एक भाग आसा. गणपती म्हणजे कितें जाता, पर्यावरणांतलो गणपती. ह्या खातीर माटोळेचें म्हत्व पर्यावरणाक लागून माटोळेचें म्हत्व गणपतीक आसा. आनी गणपतीची माटोळी बांदप, पत्री सुद्दां घालप हे एक औषधी भाग. आनी हे पर्यावरणांतलो गणपती म्हणजे जतन करपाची अत्यंत गरज आसा. आयज लोक कितें जाता, पर्यावरण म्हणटात पूण आमी त्या पर्यावरणाचो वेवस्थीत उपयोग करिना. कारण आयुर्वेदीक कॉलेजी सारकिल्ल्यान आयुर्वेदांतल्यान जे हे आसा हितून ती काही आमकां वळखपाक समजना हितून झाडां, पूण ती औषधी आसात. एक वेळ पडे विशारी आसात हितून झाडां, पूण ती सुद्दां कितें जाता योग्य रितीन उपयोग करपाचो आसता. आतां समज आतां जनावरां, ज्या जनावरांक तुका सगळी खबर आसता कितें जाता, तूं खंयच्या वखत कित्याक खावप तें जनावरांक खबर आसता, तो आमकां तें समजना. एक उदाहरणार्थ कुत्रो, तो तण खाले उपरांत तो कितें जाता, तो बरो जाता. माजर तशेंच तेजो आसा एक पर्यावरणाचो भाग आसा. आनी ही जी पर्यावरण जी पळय आसा पळय न्ही, हें पर्यावरण हे माटोळेक बांदता आमी, पूण तें खरोखर लोकांनी मुद्दम पळोवचें. कारण ह्यो अशी दुर्मीळ वस्ती पळोवपाक मेळनात. आमी काय रानांनी वचूंक शकना. तो ही पळोवपाक जाय माटोळी पळोवपाक म्हणजे खंय वचत तुमी पळोवची. अशी जवळ जवळ 300-350 लोक जमोवपाक म्हणजे ते खुबशे प्रयत्न करचे पडटा. बांदपाकय ते प्रयत्न करचे पडटा. ते ठिकाणी जे ते भाग लावचो पडटा. आनी तरीच ते ताका उपयोग आसता. म्हणजे कळपाक जाय लोकांक बाबा हें कितें अशें पळोवपाक. काही वळखतात, काही वळखनात आमी झाडां तेजी. पूण हो पर्यावरण एक जतन करपाचो खरोखर अत्यंत गरज आसा. कारण गणपती हो पर्यावरणाचोच गणपती. माझे नाव संजय नायक.
हे आमच्या माटोळी आसा हितून आमी एक संत गोरा कुंभाराची प्रतिकृती तयार केल्या. हेच्या खातीर आमकां एका तयार करपाक 2-3 दीस लागले. हेकाचो जो आमी वापर केला ते म्हणल्यार एक बाजरीची कणसां आसा तितून जे आंग तयार केलां आमी तेजे नंतर शेलो तयार केला ती कांगलां यूज केला तेका आमी. तशेंच जे पुडवी आसा तेका जी आमी ती कुड्डुकेची भाजी आसा पळय तेका फुलां येता तेजो आमी वापर केला थंय. तशेंच कांगूचे तांदूळ तेची कणसां आसा पळय तेची आमी तेची भोंयो तयार केल्या. जावं ते मिशो बी आसता पळय त्यो सकयल आमी चिकवल दाखयला. तेच्या खातीर आमी गोरख चिंच हेचो वापर केला. तशेंच हातींच्यो चिपळ्यो आसा तेच्या खातीर आमी जिबली हेची ती शांग आसा तेजो वापर केल्लो आसा. अशें करून हो जो संत गोरा कुंभार हो तयार केला आनी तेका घट्ट प्रत्येक पावस दोर आसा तेच्या खातीर ते केवणीचे दोर यूज केल्या. सो एकंदर हो कॉन्सेप्ट तुम्ही खंय पळयल्लो पयलीं काय तुमच्याच लक्षात येवन तुमी केलो वापर? हा एक चित्र तयार आशिल्लें आमचे कडेन ते पळोवन आमकां ती आयडिया येयली कशें करपाचो.